त्याचबरोबर अंकित यादव, विवेकानंद पै, श्री प्रसाद रांगणेकर, हरिलाल मेनन, वाइस चांसलर ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गनाइजिंग कमिटी, श्री राजेंद्र भोबे, विभाग प्रमुख ऑफ RSS, डॉक्टर शरद काळे उपस्थितामध्ये आसा, डॉक्टर सुहास गोडसे. 10th एडिशन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल सगळे उलयता सगळ्या जाणांनी वक्त्यांनी सायन्स फिल्म फेस्टिवल कशा पद्दतीचे आनी कशें जातलें 4 दिसांक हें तुमच्या मुखार दवरलें. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. फाटलीं 10 वर्सां श्री लेट मनोहर पर्रीकर आनी लेट जयंतराव सहस्त्रबुद्धे हांच्या विजनरी संकल्पनेंतल्यान गोंयांत सायन्स फिल्म फेस्टिवल सुरू जालें आनी तें सायन्स फिल्म फेस्टिवल कंटिन्युअसली न चुकता गेलीं 10 वर्सां आमी सेलेब्रेट करता, आमी पळयता आनी दर वर्सा सायन्स फिल्म फेस्टिवलान नवीन नवीन गजाली ॲड जायत आसा, नवीन नवीन भुरगे ॲड जायत आसा. आनी ह्या वर्साक तर सांखळी रवींद्र भवन आनी मडगांव रवींद्र भवन ह्या दोनूय हातूंतल्यान भुरग्यांक पळोवपाची संद आमी उपलब्ध करून दिल्या. आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हे सगळे कंबायनली आनी डायरेक्टर ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हे विज्ञान परिशदेच्या बरोबर आसल्या उपरांत चडांत चड गोंयांतल्या भुरग्यांनी हाजो अनुभव घेवचो, सायन्स फिल्म फेस्टिवल पळोवचें, सायन्स फिल्म फेस्टिवलान इंटरॅक्शन जावचें हें इंटेन्शन सरकारान सदांच दवरलां. आनी म्हाका दिसता ह्या वर्साचें खास करून द बर्थ सेंटनरी ऑफ भारतरत्न डॉक्टर M. स्वामीनाथन जे विजनरी सायंटिस्ट, ग्रीन रेव्होल्युशन जेंच्यांनी भारतांत हाडलें, तांचे लेक्चर सिरीज हांगासर आयोजीत करून खरोखरूच गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सायंटिफीक टेम्परमेंट जागोवपाचें काम आमच्या ह्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलांतल्यान जातलें. एक म्हटल्यार यंग आनी क्युरियस मायंड हांव पळयतां की मोरबिलांतल्यान आयिल्ले आमचे ल्हानशे चली मोरिंगाचेर ते एक्सप्लेनेशन दिता. डॅट इटसेल्फ सेज म्हणजे आमी म्हणटा की एखाद्या भुरग्याक एनकरेज करपा खातीर आनी लोकांच्या मदीं उलोवपाची जर उर्बा खंयच्यान आयली आसत जाल्यार ती ह्या पद्दतीच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलांतल्यान आयली, अदरवायज इट इज पॉसिबल नाशिल्लें. म्हणून तर म्हणजे भायर लायिल्लें एक्झिबिशन हें एक्झिबिशन सायन्साचें एक्झिबिशन आसाच आसा, बट इट इज द लिडरशीप इन सायन्स दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी म्हणटा की लिडरशीप सगळ्या क्षेत्रांत गरज आसा, ती लिडरशीप डेव्हलप करपाचें काम आमचें सायन्स फिल्म फेस्टिवल सातत्यान करीत आयलां. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता विज्ञान परिशद आनी आमचे टोटल एंटायर टीम जे कंटिन्युअसली 10 वर्सां हे लीड करता, 10 वर्सां कंटिन्युअसली सायन्स फिल्म फेस्टिवल घडोवन हाडटा. ह्या वर्सा तांच्यांनी केल्लें एक्झिबिशन खरोखरूच म्हणजे खूब एकदम गोंयांतलें टोटल सायंटिफीक टेम्परामेंट कितें आसा हो तेंच्यांनी एक्झिबीट करपाचो प्रयत्न केला, त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आमी बरेचशे फावटी म्हणटा की गोंयांत आमकां बऱ्याच जाणांक हांव परत परत म्हाज्या भाशणांतल्यान सांगता आनी स्पेशली फॉर द सायन्स टीचर, गोंयांत ॲट प्रेझेंट इट इज नॉट ओन्ली द सायन्स स्टुडंट्स, मिन्स इट इज नॉट ओन्ली इंजिनियरींग आनी मेडिकल सायन्स ह्यो दोनूच फॅकल्टी न्ही, तर गोंयांत आशिल्ली IIT आसतली, गोंयांत आशिल्ली NIT आसतली, गोंयांत आशिल्लें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आसतलें, गोंयांत आशिल्लो नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्लें आयुश इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्लें पोलार इन्स्टिट्यूट, हे सगळ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी ह्या सारकिल्ली सगळीं इन्स्टिट्यूट ही जी आसा ही सायंटिफीक नॉलेज गोंयांतली कितलेशीच वाडयता. म्हणून मोस्ट ऑफ द टायम सगळ्या टिचर्सांनी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांनी विजीट करपाची गरज आसा. म्हणून तर हांव म्हणटा की पिकनीक बिचार न्ही, पिकनीक ह्या इन्स्टिट्युशनांनी जावनी, इन्स्टिट्युशनांनी जावप गरजेचें आसा. अजून बऱ्याच जाणांनी आमचे मिरामार आशिल्ल्या सायन्स टिचरांनी की कदाचित आमचें सायन्स सेंटर जें आसा मिरामार हें सायन्स सेंटर थोड्या जाणांनी पळोवंक ना, तें येवन पळोवपाची गरज आसा. वॉट एक्झॅक्टली आवर सायन्स सेंटर इज डुईंग वीच इज लोकेटेड एट अ मिरामार, तें पळोवपाची गरज आसा. पोलार इन्स्टिट्यूटचो भायर स्टॉल लायला, हांव पर्सनली पोलार इन्स्टिट्यूटान वचून आयला. कितलेशेच सायन्स टीचर अजून पोलार इन्स्टिट्यूटान केन्नाच वचूंक नाशिल्ले. एक्सपिडिशनाचेर वचपाचें तर वेगळीच गजाल आसा. ताजेर तांचे म्हाका दिसता ताका लागून ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी, बरी संद आमच्या भुरग्यां खातीर आसा. गोंय सारकिल्ल्या स्मॉल स्टेटींत जितकें बरें आमी काम करता तें एक्झिबीट करून तें भुरग्यांच्या मदीं जर आमी रुतयलें, तांचे तकलेंत घातलें जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत भुरगे ह्या सायंटिफीक टेम्परामेंटा कडेन वचपा खातीर सातत्यान तेंचो चडांत चड आवड जी आसा ही क्रिएट जातली. हांव बरेचशे फावटी आजुनूय सांगता म्हणजे आमचे कडल्यान वेगवेगळे प्रयोग सातत्यान आमी करता. म्हणजे स्टेम लॅब जो आमी इंट्रोड्यूस केलो, कोडिंग आनी रोबोटीक जे आमी इंट्रोड्यूस केलें फ्रॉम द 6th स्टँडर्ड आनी ऑनवर्ड्स, आज पळयता की कितलेशेच भुरगे कोडिंग आनी रोबोटिकांत
तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे भुरगे दे हॅव टॉप इन कंट्री म्हटल्यार जाता. 100 भुरगे देशांतले जर सिलेक्ट जाता आनी भितरले 22 भुरगे गोंयचे जर आसात, इट इज अ प्राऊड मुमेंट फॉर द गोवन्स. 22 स्टुडंट्स इज आवर्स इन कंट्री. ह्या कंट्रींतले 22 भुरगे आमचे आसा, हे आमच्या खातीर व्हड गजाल आसा. म्हणून अजुनूय बी म्हणजे गोंयाक फाटल्या 10 वर्सांक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हें केलां. आनिकूय ती थोडोसो नॉट ओन्ली सायन्स टीचर बट रेस्ट ऑल टीचर इफ दे टेक्स द इंट्रस्ट इन दीस फील्ड जाल्यार आनिकूय खूब मोठा सायंटिफीक इनोवेशन्स आनी टॅक्नोलॉजी आमी सगळ्यांच्या पर्यंत व्हरपाक शकतले. इवन दो इन अवर डिपार्टमेंट्स आमी पळयता की सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स जे आमचे एट प्रेझेंट which is a waste management plant which at a Saligaon, waste management plant at a Kakoda, for the medical waste management plant at our Kundai. हे जे न्यू टेक्नॉलॉजींतल्यान करता, इट इज नॉट इन अदर स्टेट्स. एक्चुअली वेस्ट टू वेल्थ वी आर डुईंग इन अवर स्टेट. डॉक्टर शरद काळे इज एडवायझर फॉर दॅट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. आणि इट इज प्रॅक्टिकली तांचे तर म्हणणें आहा वी आर लिडींग फॉर द कंट्री इन वेस्ट टू वेल्थ. वी आर लिडींग. बऱ्याच जाणांक हे खबर ना. म्हणजे मध्य प्रदेश इज क्लेमिंग, म्हणजे इंदोर सिटी इज क्लेमिंग एज द क्लिनेस्ट सिटी, बट वॉट वी आर डुईंग एक्चुअली नो वन हॅड सीन. त्या खातीर एकदां वचून पळोवचें आनी वेस्ट टू एनर्जी कितें आसा हें त्या उपरांत तुमकां कळटलें. म्हाका दिसता आयच्या ह्या विशयाचेर हांव चड उलोवचो ना, बट मुद्दामून म्हणजे फुडल्या 4 दिसांक वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे इंटरेक्शन जातलें फॉर द वीथ द टिचर्स, इंटरेक्शन वीथ द स्टुडंट्स. सो मेनी सायंटिस्ट आर ऑल्सो कमींग आनी ती बी एक बरी संद जी मेळटली. आनी ताच्याच खातीर एक विज्ञान परिशदांत घेतलेल्या वेगवेगळे इनिशिएटिव्स तांच्यांनी इट इज अ स्टुडंट सायन्स विलेज हो कन्सेप्ट जो स्टुडंट्सांच्या मदीं हाडलो. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द गूड कन्सेप्ट. म्हाका त्या खातीरय बी तेंचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे आमी पळयता की गोंयचें विजन सायंटिफीक फ्युचर कशा पद्दतीन जावचें हाज्या खातीर जे सरकार आनी आमी मेळून जें काम चलयलां तातूंतल्यान सगळ्या जाणांनी एक ताका मोठो पूश जो आसा पळय हो पूश दिवपाची गरज आसा. आनी तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमी आमचो खऱ्या अर्थात म्हणजे सायंटिफीक टेम्परमेंट गोंयांतले तर वाडोवपाक शकतलेच. हांव कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटीचे सायन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 वीच वील बी द मच डिफरंट दॅन अदर्स. आतां पर्यंत जाल्यार तेज्या पेक्षाही बरें सायन्स फिल्म फेस्टिवल जातलें. एम स्वामिनाथन हांच्या कन्सेप्ट बऱ्याच जाणांच्या मदीं आमकां जो ग्रीन रेवल्युशन लोकांच्या मदीं राबोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मदीं वतलें अशें म्हाका दिसता. आनी एक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सायन्स फक्त शिकल्या उपरांत ताका फक्त भोकंपट्टी आनी पाठ न्ही. इट शूड बी द थिंकींग, एक्सप्लोरींग एंड अंडरस्टँडींग. हो कन्सेप्ट क्लियर जावप गरजेचो आसा. जो पर्यंत ते सायंटिफीक विचार करपाक सुरवात करचे ना तो पर्यंत तांकां आवड क्रिएट जावची ना सब्जेक्टाची. आनी जो भंय भुरग्यांच्या तकलेंतल्यान आसा हो जर काडून उडयतले आसत जाल्यार तांचो कन्सेप्ट क्लियर करात. आनी ताचीच रिक्वेस्ट म्हणजे एट द मिडल स्कूल लेवल म्हणजे 8वी 9वी 10वी ह्या जर आमी हाजेर करपाक शकले आसत जाल्यार तांचो कन्सेप्ट जर क्लियर केले जाल्यार मॅक्झिमम स्टुडंट वील ऑप्ट फॉर द सायन्स. आनी जाची आमकां नितांत गरज आसा इन फ्युचर. अशा पद्दतीचे यंग म्हणजे यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड दिवपी एकमेव स्टेट गोंय स्टेट आसा. आज पर्यंत खंयसरूच दिना. जशें सायन्स फिल्म फेस्टिवलूय गोंयान ऑर्गनायज करता, सायंटिफीक अवॉर्डूय सायन्स दिता आनी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव म्हणजे 4 दिसांची लेक्चर सिरिजूय बी ही बी फक्त गोंयांत जाता. अशा पद्दतीचे सायंटिफीक टेम्परामेंट वाडोवपा खातीर स्टुडंट्सांचो पुराय म्हणजे देशांत आनी खंयच्याच स्टेटींत जायना आसतलें. ती एकमेव स्टेट गोंय हें सांगता आसतनाय म्हाका खूब अभिमान जाता. त्या गोंय राज्याचो हांव मुख्यमंत्री आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागून गोंयांत अशा पद्दतीचे यंग सायंटिस्ट इन फ्युचर म्हणजे आमी आत्तां जे बीज रोयलां ताचो फायदो जो आसा पळय न्ही हो फुडल्या 20 वर्सांनी 25 वर्सांनी आमकां डेफिनेटली दिसून येतलो. ताज्या खातीर आमी काम करप गरजेचें आसा. वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द डॉक्टर स्वामिनाथन. शी ऑल द वे शी हॅड कम स्पेशली for this program. She has visited our TB hospital. She is advising on the TB eradication programs also. Thank you for that. Once again, congratulations for the Vigyan Parishad. Thank you one and all. Thank you, Chief Minister, sir. It's time now to give a small